किती प्रॉब्लेम 15% वाढलं त्या 15% आमकां एक 2015 14 लागू जाल्ले पूण आजून पर्यंत आमी ट्रिटमेंट करूं ना ताका लागून आमी हांगसर ताका स्ट्रायक नोटीस दिल्ली आसा आनी आतां जवळ आमी पांच दीस जाले 6 दीस जाले आमी हांगा भायर पंचिंग करून भायर आसा जो पर्यंत आमचे ट्रिटमेंट तो करिना तो पर्यंत आमी स्ट्रायक आमी फाटीं घेवचे ना. आणि सांगपाचें म्हटल्यार हांव कामगार म्हणजे कामगाराचो लिडर उलयतां की आमी एकदां साहेबा कडेन गेले 2014सून 18-19 पर्यंत आमचे पिरियड सोंपलो म्हणून आमी साहेबाक सांगलें आमचे 15% घाल म्हणून तेणी आमकां कितें जालें 1 म्हयनो दिलो घालता म्हणून 1 म्हयन्या उपरांत आमची 3 तारीखान 1 म्हयनो सोंपलो मागीर आमी सराक 4 दीस दिले की आमी 4 दीस आमकां करून दी म्हणून तेणी सांगलें आपूण करून दिता म्हणून रावले आमी मागीर परत आमी सगळे कामगारांनी 7 तारखेच्यान परत स्टार्ट केला स्ट्रायक आनी तेणी करून दिल्या बरोबर तो हांगा ये सुद्दां ना आमचो मोरजकर साहेब आमकां पळय सुद्दां ना आमच्या फुड्यानसून वयता येता विचारपाक गेल्यार कांय सांगना तेजेर आमी कामगारांनी कितें करपाचें. काल मागीर पुतू दिल्लो काल आमचो कामगार नेते पुती सर येवन गेला की आमकां तेणी सांगला की हे स्ट्रायक फाटीं घेवपाचो ना हो चालूच दवरपाचो म्हणून सोमारा आनी सोमारान आमकां मोरजकरान आश्वासन दिलां की तुमचें हें काम आपूण करून दिता म्हणून.